मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ धावपट्टे लागीं आनी सरभोंवतणी भुयारां आसात. हाचे पयलीं डिसेंबर 2021 मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पीडित संघटने वतीन संघटनेचे सचिव बाया वरक हांणी पुरातत्व खात्यांक निवेदन भेटोवन पळोवणी करपाची मागणी केली. पूण तेन्ना पळोवणी जावंक नाशिल्ली. देखून बाया वरकान परतून एप्रील म्हयन्यांत पळोवणीची मागणी केल्ली. ते प्रमाण पुरातत्व खात्याचे अधिकारी आयले तांणी फकत बाया वर्काकूच भितर घेवन आपले परीन पळोवणी केली. पुरातत्व खात्यान पळोवणीच्या नांवा खाला लोकांच्या तोंडाक पानां फुसली. हे विशीं थळावे नागरीक कितें सांगतात ते आयकात. ऑफिसर म्हणपाक लागले आणि तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें. आमी आतां वचोन ती केव्ज आयडेंटिफाय करून पळोवन येयला, पूण तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें. तशीच ती केव्ज हांगा लागता, ती फुल एअरपोर्टाच्या पोंदाकसून डायरेक्ट मोपा वयता, मोपा भायर सरता त्या सायडीक, एअरपोर्टाच्या ह्या सायडीकसून त्या सायडीक रनवेच्या पोंदाकच्या. ती आमी आयडेंटिफाय करतले, ती तांकां दाखयतले. पूण ती प्रायवेट प्रॉपर्टीचें निमित सांगून ते ऑफिसर थंय येवपाक टाळाटाळ करता. आनी दोनूय व्हडली केव्ज आसा, भितून मनीस चलोन वचूं शकता अशी केव्ज आसा. हांवें 3 लोकेशनां आयडेंटिफाय करून दिला, पूण तिनूय लोकेशनांचेर ह्या 2 ते 3 दिसान भरपूर अशी क्युबिक मिटर माती थंय वतला ते आमकां दिसले. तिनूय लोकेशनार ते हांवें तांकां दाखयलें आनी तांकां सांगलें की पळय हांगा केव्ज आसा, पूण तेंच्यांनी फिलिंग केलां, आमी येतले ते कळ्ळें. कंपनी आनी ते डिपार्टमेंट मेळोन हे सगळे तुमच्या पासून हायड करपाचो प्रयत्न करता. बाया वरकान जेन्ना कंप्लेन केली 1920 तेन्ना तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतल्या? जर तेंच्यांनी तेन्ना फिजिकल इन्स्पेक्शन केलें, व्हेरिफिकेशन केलें वेदर बाबा ते खरीच केव आसा काय ना, जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी कित्याक करूंक ना? आनी आतां कशें जालें, एक म्हण आसा वराती मागून घोडे म्हणटा पळय, तसल्यो खबरी. आतां तुमकां थंय इतल्या गतिमानशीलतेन जें काम चालू आसा आनी इतल्या रात दीस थंय काम चालू आसतना जर थंय तेन्ना आमी जे फोटो काडून दाखयल्ले बायवरकान ते सायटीचेर तुमी गेल्या उपरांत आतां ती सायट एज इट इज तशीच आसतली म्हूण कितें गॅरंटी आहा?